संतोषाच्या उल्हासानी समोरून या सगळी आम्ही सन्मादिसो आनंदाचो सोना आंकवा देवा मायचो हालेलुया हालेलुया मागे मागे पोरकोन दिवया हालेलुया हालेलुया मागे पोरकोन दिवया Katja patja sosarachi Mari urmi udionaino Romani pona sosuryo Somi Jesu taro kanso Alleluia Alleluia Marik Marik porkoduya Alleluia, Alleluia, Maria porcoduia. Santosacia ulasani Somboruya sogliami Solmadiso anondazo Soda aqua deva maito Alleluia Alleluia Marik Marik porcoduya Alleluia, Alleluia, Maria porcoduya. Pavam Bidino आईचे सायबिणीच्या जोल्मांचे पुर्बीचे मीस हांव तुमचे पासत भेटयतां ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत उदी करून आमचे फिरकोचे खातीर नागवा आरपोरा बागा जावं आमच्या फिरकोचेंत आसलेल्या प्रत्येक आवये खातीर जिवी आवय आसात तांकां बरी भलायकी अंतुडणार आसात पिडेंत आसात तांकांय देवाचो इलाज तेच बरोबर मरून गेल्यान तांकांय सासणीक जिवीत ऑनलायनीचेर आमी सांत वांटो घेतात भायल्या परदेसान आसात सगल्या पासत हे मीस हांव भेटयतां सायबीण माय आमची आवय आयज तिचो वाडदीस सायबिणीचे मजतीन भरपूर कृपा आशिर्वाद तुमचेर फावो जावूंक आनीक तेच सायबिणीचे मजतीन आमकां सगलीं देवा कडल्यान देणी फावो जावूंक आमकां हे मिसांत तेच सायबिणीची मजत आनी कृपा मागुया आयज वाडदीस पाळटात आमची भयण नॅटी फेर्नांदीस कुड्यात्मेची देणी ताचेर आनी ताच्या फामिलीचेर आयज लग्नाचो दीस पाळटात मवीन आनी डॉक्टर फ्लोरा मिरांदा हांच्याय कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आपणा पासत माग म्हटलां तांचोय उगडास करून भक्तीपणान हे मिसांत फांटो घेतना जी आवयपणाच्या देण्यांक एका भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात तांकांय एक तरी भुरगें फावो जावूंक आनी आवयपणाचो मान तांकांय मेळूंक तांचोय उगडास करून आनी आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचो उगडास करून देव संदेशकारांचो उगडास करून भक्तीपणान मिसाक सुरवात दिवया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाल बाबा भयणानो, बावतिस्मा वरवीं आमी पवित्र सभेची वांगडी जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक सुरवात दिता. हे परी जेजूच्या त्रिपेत मिसावांत मुणगे, याज्ञिकी, प्रवादीक आनी गवंडेक मिसावांत आमी वांटेकार जाता. एक कुटुंब जर जेजूच्या पावलांनी चलतलो जाल्यार हेर कुटुंबीक शेगुणा बरोबर त्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें एकवट, मोग, ल्हानविकाय, मान, सहभागेलीपण आसूंक भोव गरजेचें. पवित्र सभा जावन आसा देवाचो कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाचो मुखेल वावर म्हणल्यार ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदून हाडूंक. हो वावर करूंक बावतिस्मा वरवीं सगल्यांक जबाबदारी आसाच. हो वावर फुडें व्हरूंक जेजू आमकां दर एकल्याक आपल्या पाटल्यान ये म्हूण उलो करता. तो जेजूच्या पाटल्यान आमी वचूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमी आमच्या सृश्टी सभे, कुटुंबांत, समाजांत, समुदायांत एकचार बांदून हाडूंक आनी सहभागेलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक त्याच त्रिएक देवा लागीं आयचे परबे समयार आदार मागुया. आनीक सायबीण माई आमकां एक नमुनो ती जावन आसा जेजूची पयली पाटलावदारीन, द फर्स्ट डिसायपल, जेजूच्या पावलांनी चलूंक. आमी घडये सायबिणीचो मोग करता, जेजूचो मोग करता, पूण आमी घडये आमच्या जिवितांत एकचारान, सौभागिलीपणांत आनीक आमचे मिसांव बरे भशेन जिवंक चुकल्या दुखी काळजान बोगसोणें मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनीक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच अंकवार मरये सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोतवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. संतसांवरून सगळी आमी महिमा गावया.
प्रार्थुया आमच्या कसकी करजो हे वेळार ते काम करतो स्वर्गींच्या बापा आमच्या सर्वंडराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंतांक वारमारेक तुवें जल्मा काडली ओ तिजो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी सोमोरोमता तुवें विचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिजो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बावार्थान बोरवशान आनी मोगान वाडत वचून तुझे भरपूर कृपा आमकां दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सवी आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्रेता जुदाच्या कुलामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायला वर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे सावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यंत सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुताधुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चलयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब हे पोरी गांवन जातलो Sorbe
भागिवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां। तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी। सदांच खालती जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेची, एकामेकाक मोगान सोसात, आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात। तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यात, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावाट, एक स्नान, एक देव, सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप। देवाचें उतर हें। उद्गाराक सगलीं उबी रावया। Sorbes forat, soy, 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 soy. Sorbes forat, soy, 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 soy. Sorbes forat, soy, soy. Soy, soy, sorbes forat, soy, soy. Sontosaच्या उलोसानी सोंबोरोंबुया सोगली आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नित्याक वार देवा मातेचो। जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवा प्रमाणीकपणाच्या सुर्या मारेन उदेसो केलो। Sorbes forat, soy, 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 soy. Sorbes forat, soy, 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 soy. Sorbes forat, soy, soy. Soy, soy, sorbes forat, soy, soy. Sorbes por तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू। मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। Moima tuka soya. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस जाल्लोली मेळ्ळी। तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवजुलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सोर्बेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला। ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो। सोर्बेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली। हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें। Wakani tuka Krista.
घराच्या भावा भयणीनो, देव संदेशकारांनो आनी अपुर्बाईच्या भुरग्यांनो, तुमच्या घरांत बर्थडे जाता बर्थडे? कोणाची बर्थडे करतात तुमी तुमच्या घरांत? कोणाची बर्थडे करतात? मामींची करतात? डॅडीची 21st बर्थडे जाता, व्हडल्या भावाची भयणीची फर्स्ट बर्थडे जाता. तुमची बर्थडे करिनात? करता. बर्थडेक कितें कितें करतात? मायक दिता म्हाजे कडेन भुरग्या कडेन, मातशें एक मायकारीन सांगात. सिंथिया मायक घेवन आसतलें. तुमकां दिसता मायकार तुमी कितें कितें करतात बर्थडेया दिसाक? समज मामीचे बर्थडे आहा, फुडें सिंथिया फुडें. सिंथिया मायक घेवन आसा, तेजे लागीं सांगात कितें कितें करतात. कम इन फ्रंट. कितें कितें करता बाबा? केक. गुड. बर्थडे केक नासता बर्थडे घेवन. आनी कितें करतात सांग. कम इन फ्रंट. दोज हू वॉन्ट टू आन्सर कम इन फ्रंट. टीव्हीचेर येतले तुमी. स्वीट्स. गुड. आनी कितें करतात बर्थडेयाक? डेकोरेशन. आनी कितें करतात? देवा कारगा साहेबा, हांव रावतालो, कोण तरी सांगत काय म्हण मिसा वयताय म्हण. बालोर दिया, ताळयो मारे ताका. माद्री जाल्या पुरो साहेबा. ओय, पयलीं मिसाक येतात आनी मागीर घरा कडेन डेकोरेशन, केक, मागीर स्वीट्स, बलून्स करतात न्हू. उमेद ती आमकां. आनीक आमी बर्थडे भाशेन समरमतात. आयज आमी मिसाक येयल्यांत. आमचें मागीर सेलिब्रेशन मागीर आसा. केक कटींग आसा, चॉकलेट्स वांटपाचें आसा, बरें डेकोरेशन केलां, तें मागीर पळयतलें हांव. पूण पयलीं आमी मिसांत वांटो घेता. आयज कोणाची बर्थडे? कोणाची? मदर मेरी. बालांकीन सायबिणी न्हू. बरो जबाब दिलो. मदर मेरी. थोड्यांक आयज बर्थडे बालांकीन सायबिणीची. आयज बर्थडे मदर मेरी. सायबिणीचें नांव कितें? मरिया. आमी घरांत बर्थडे करता न्हय. बर्थडे करता तेन्ना जें आमकां नांव दिलां न्हय, त्या नांवान करता. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Mario, Fatima, Juliet. Happy birthday to you. ताळी बसतात न्हू. नांव कोणाचें घेता हांव? आमकां थोड्यांक कितें दिसता आयज बर्थडे वालांकीन सायबिणी म्हण. वालांकीन सायबिणीचें एक नांव. ती मागीर ती वालांकीन सायबिणीन दिश्टी पडली देखून तें वालांकीन सायबिणीचें नांव घातलां. पूण तिचें नांव कितें? तिचें नांव मरिया. आंज गाब्रिएलान आंकवार मरियेक खबर दिली. कोणाक खबर दिली? आंकवार मरियेक. सायबिणीचें नांव मरिया. आयज आमी मारियाचे आमचे आवयची आमी आयज बर्थडे करता. आनी मारिया आमची आवय देखून, जेसून तिका आमची आवय करून दिल्या देखून आयज आमी कोणाचो दीस पाळटा? मदर्स डे. व्हडलें देणें मदर्स डे आयज आमी पाळटा. आयज तुमी तांकां फुलां दितले. आयज मांयचे खातीर एक प्रोग्राम करतले. आनी ह्या समारंभान आयज आमी सायबिणीचो जल्म दीस पाळटना आमी एक बरोसो विशय वेचून काडला. आनी हो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून सायबीण माय भाशेन एकचार, सौभागिलीपण आनी मिसांव जियोया. बाबडीनो, आमकां मुख्य वस्त म्हणल्यार आ प्रायोरिटी इज जीसस. जेजू पयलो. आनी ह्यो जेजू आमकां संवसारांत आयलो, राजा कसो आयलो. आयच्या वाचपांनी आमकां खबर मेळ्ळ्या. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां हो जुदेवांचो राजा कसो येतलो. केडे गांवांत, जुदायाच्या गांवांत. हो राजा इमानुएल आमचे मदें देव सायबिणीक जल्मलो. हें आमकां शुभ वर्तमानांत फावो जालां. आनीक ह्यो राजा एक काल्तिकायेचो
जल्मलो, गोरवाच्या गोट्यान तो जल्मलो. आनी देखून भाग्योन पावलूय आमकां उगडास करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी सेवक कशे काल्तिकायेचे वागणूक, आनी जो कोण काल्तिकायेन जियेता ताका देव वयर काडटा. जेजू काल्तिकायेचें जिवीत जियेलो, सादेपणान जिवीत जियेलो. आपल्या जिविताच्या पावलां ताणें असलेच सादेपणान मारलीं आनी ताज्या पावलांनी आयचो और विशय मुख्य विशय म्हज्या फाटल्यान यात. ह्या जेजूच्या फाटल्यान येवंक आयज जेजू तुमकां आनी म्हाका उलो मारता. आनी जेजूची जसो हांव सुरवातेक म्हणटालो, जेजूची पयली पाटलावदारीण जाली सायबीण माय, आमची आवय. शी वॉज द फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी बाबा म्हणून तुमी पळयलां हे सायबिणीचे जल्माचे परबेक आमी तयारी केल्या. ही तयारी आमी 3 भागांनी वांटलेली. ही भागांनी म्हणल्यार ह्या वर्साचो विशय एकचार, कम्युनियन, सोभागेलीपण, पार्टिसिपेशन आनी मिसांव, मिशन. देखून आमी पयले 3 दीस आमी एकचाराचेर नियाळ केलो, दुसरे 3 दीस आमी सोभागेलीपणाचेर पार्टिसिपेशन आनी तिसरे 3 दीस आमी मिसांव, मिशन. गॉड हॅज गिवन अस अ मिशन. हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी करतलो. ह्या मिशनाचेर आमी नियाळ केलो. जाल्यार जेजू सायबीण माय आनी आमी आवयो आसत ताणी आनी आमी क्रिस्तांवांनी कशे भाशेन जेजूच्या फाटल्यान हो विशय मनान धरून जियोवचें हाचेर आयज आमी हो नियाळ करतले. हांव पयले सुवातेर एकचारान जियो. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता हांव जेजू एकचारान जियेलो. देवाताय एकचारान जियेलो, पोरजेताय एकचारान जियेलो, सृश्टीताय एकचारान. देवाताय जियेतना ताणें देवाक वेळ दिलो. सकाळीं उठ्ठना तो दोंगरार वेतालो, मागणें करतालो. वावर केले उपरांत तो परतून सांजेचो दोंगरार वेतलो. ही वॉज इन रिलेशनशीप विथ अब्बा फादर. आनी देवाच्या एकवटान जियेतालो. देखून देव ताका कृपा दितालो बरो वावर करूंक. कसली मिलाग्र करतना तो आपले पदवेन करिनासलो. तो देवाचें दर्शन घेवन देवाक उलो मारून तो ह्यो मिलाग्री करतालो. जाल्यार आख्खें जिवीत जेजूचें. आनी निमणे कडेन देखून म्हजो आत्मो हांव तुका वंपून दितां देवाच्या हातान घातलो. ताणें एकचार लोकां मदें सांबाळलो. काय बरो ताणें हो एकचारान आपल्या शिसांक वेगवेगळेचे ते, थोडे शिकलेले ते, थोडे नेणार ते, थोडे नुस्तें मारपी ते, थोडे टॅक्स कलेक्टर ते, हांकां सगल्यांक ताणें आपल्या सांगाताक दवरले. तुका शिकलेलो म्हूण ताका एके कडेन दवरूंक ना, तूं नुस्तेकार म्हूण ताका दुसरे वाटेन दवरूंक ना, तूं टॅक्स कलेक्टर तूं पातकी म्हूण ना, बराबर आपल्या बराबर दवरले तांकां. आनी एकचारान तो जियोंक लागलो. आनी ताजोय आवंडो होच आमी एकामेकाच्या एकचारान जियोवचे. तो पातक्यांगेर जेवणाक वेतालो. तो कोणूय तो मनीस जावं ताजे बोगलेक येतोच तो विचारीत आसलो, तूं जिदेव ओ तूं जेंटायल गाय म्हणून, विदेशी गाय म्हणून. तो सगल्यांक पातक्यांक पासून दोस वे मार्जिनलायज्ड तो तांकां पावतालो. आनी ताका सृश्टीचो खूब मोग. तो उदाहरणां सृश्टींतल्यान दितालो. तो सांगतालो आमकां, पळयात एक बी शेतकार बी वंपूंक गेलो, थोडे वाटेर पडले, थोडे कांट्यांनी पडले. आनी तो नेराची खबर सांगतालो. तो सृश्टी उजार करून सृश्टीच्या एकचारान जियोंक ताणें आमकां शिकयलां. हें जेजूचें जिवीत. आमी सायबिणीच्या जिवितान हेंच पळयता. हांव सायबीण माय बापाच्या एकचारान जियेताली. मागणें करतना तिका आंज बुडवो दिश्टी पडलो, तुका विचून काडल्या म्हणून. आनी हें सोंपेपणी डिसिजन घेवंक जायना. ती मागण्यांत आसली देखून आनी ती देवाची येवजण म्हूण मानून घेताली देखून तिणें हें अवघड डिसिजन, पूण तिका देवाच्या हातांत आपलें जिवीत घालूंक सोंपें जालें. कित्याक ती देवाच्या एकचारान ती जियेताली देखून. ती हेर भावा भयण्याच्या एकचारान जियेताली. मावशे भयणीची गरज आसा, मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. काना गांवांत गरज आसा, काना गांवांत भेट करूंक गेली. आनी भशेन आमकां मेवता तिणें एक पासून पातो करूंक ना. वरीत तिणें कडेन एक पासून कोणाक वायट उतर म्हणूंक ना. ती सृश्टीच्या एकचारान जियेली. जेजू खंय जल्मलो? हॉस्पिटलान. खंय जल्मलो? जोमनीर. तेदो आनी खंय बॅड आहलोली, हें बेडशीट खंय आहलोली. खंय जल्मलो? मनशां त्यो खंय रावतात? मनशां तांकां बेडशीट घालतात?
ना. जमनीर जल्मलो. कोण जमनीर जल्मल्यात? ना. कोणूय जरी सिटाचेर, बांकाचेर, हॉस्पिटलान जरी होपीन तरी जल्मल्यात, ही वॉज वन विथ द नेचर. आनी ह्या सायबिणीन अणभवलें, दोतोरेर तो जल्मलो. आमी बरो क्रिसमस करताय ताका, आमी बरे भशेन लायट बी घाताय, पूण तो थिंग गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो. थंय तसले सुवातेर ही वॉज वन विथ द नेचर. बाबडीनो, आयज आमी आवयांचो दीस पाळटाव. आनीक आयज ह्यो आवयांनी आनी आमी सगल्यांनी ह्या एकचारान जेजूच्या भशेन आनीक सायबिणीच्या एकचारान आमी जियोवची गरज. पयले सुवातेर मागणी. आवयानो, आयज तुमकां मान दिता. आयज तुमच्या हातांत भुरगीं आसात. चडशे घोडे घरकार कामाक वेतात, आपल्या बिझनसाक वेतात, घोडे भायर आसात. भुरगीं तुमच्या सांगाताक जियेतात. जाल्यार आवयानो, ह्या भुरग्यांक जेजूच्या मोगान वाडोवंक वावरात. ह्या भुरग्यांक तुमी पयलीं, यू आर द फर्स्ट टिचर्स, यू आर द फर्स्ट कॅटिकिस्ट. इट इज द बेसीक स्कूल आमचो घोराबो जावन आसा. जाल्यार ही आवयन आपल्या भुरग्याक सांता क्रुसाची कुरू काडूंक शिकोवंक जाय. आनी जायती जाण शिकयतात. मागीर तूं कोणा तांकां मागीर कॅटिकिस्ट शिकयताय. थोड्या सांता क्रुसा कोड काडून देखून कोणा. जाल्यार ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी आवय बापायची. आनी आवयानो, आयज आमी तुमकां मान दिता. जाल्यार तुमकां एक जबाबदारी आसा. यू आर द फर्स्ट कॅटिकिस्ट. ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक, घरांत तेर्स करूंक, घरांत हात जोडून मागणें करूंक शिकोवंक, घरांत भुरग्यांक दिमी घालून कशे भशेन मागूंक. म्हणिना बापायनी करचें म्हणून, बापायनी करूंक जाय, पूण चडशे आवयांची जबाबदारी ह्या भुरग्यांक. गॉड हॅज लेंट हीज चायल्ड टू यू ऑल. आपली रोचना तुमच्या ताब्यांत केल्या जाल्यार ही जबाबदारी चडशी आवयांनी. कित्याक तुमी घरांत आसात जाल्यार ही जबाबदारी तुमी तांकां बरे भशेन करची. आनी तुमी करतात म्हणून तुमकां आयज आमी शाबासकी दिता. आनी हें मागण्यांचें वातावरण म्हणटा हेरांनी बी आमी वेळ देवाक दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत मागणें ना, आमच्या जिवितांत खरी खुशालकाय ना. द प्रेयर इज लायक अ बॅकबोन. आमच्या फाटीचो कोणो आसा, आनी फाटीचो कोणो जो तर एक हाल्लो, वी कॅनॉट वॉक स्ट्रेट. आनी हे पासत आमकां फाटीचो कोणो स्ट्रेट आसूंक जाय. आमची मागणी देवाक गरज पडटात तेन्नाच न्हय, आमची एग्जामी आसात तेन्नाच न्हय, आमकां इंटरव्यू आसा तेन्नाच न्हय, घडटा तेन्ना प्रेयर रुमांत येवन, घडटा तेन्ना मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी ही जबाबदारी आमी पाळूंक जाय. आनी भुरगीं आसतना जर तर ह्या मागण्यांच्या वातावरणान आमी उठलीं आयलीं जाल्यार आमी बरीं भुरगीं जावंक पावतलीं. जायत पाट म्हणटाय न्हू, माय चेड आयकना मुगेलो, चड मस्ती कोता, म्हाका लेखना. एक कारण घडये आमी तांकां ल्हान आसतना घडये ह्या वातावरणान आमी तांकां वयर काडूंक घडये चुकल्या. जाल्यार सायबिणीची देख घेवन आमी मागण्यांचें वातावरण हाडूंक जाय. पण एकचार, जेजू एकचारान जियेलो, सायबीण माय एकचारान जियेली. आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्यान एकचारान जियोवची गरज. आमच्या घरांत आवयो आसात तुमी, जायते फावटी हो एकचार तुमी सदांच जियेतात. तुमची भुरगीं पळयतात म्हजो मामी डॅडी घरांत कशें चलता, म्हजी मामी कशे भशेन आमची नानी आसा, नाना आसा तांकां रेस्पेद मान दिता. म्हजी मामी कशे भशेन, म्हजो डॅडी कशे भशेन तांचे कुयदाद करता. जायत पावट घरांत जावं जावं झगडाय, जायत पावट केस्तांवां आंकवार आसता सगळे बरें आसताय. आंकवार आसता भाव भयणी बरे भशेन जियेताय, बरे भशेन आसताय. एक पाट काजार जालें म्हणटोच मागीर सेपरेट जाताय. मागीर थोडे पाट थोडी जायत्यो सुनो बऱ्यो ना न्हू, एकचारान जियेताय आवयो, मागीर कुस लायताय. तुमचें कित्याक चयत रे तिका, तो ना रे चोवपाचो, आमच्या भुरग्यांक कोण चयतलो, कुच लायताय. जायत पावटी आहाय, जायत आवय बऱ्योय आहाय आनी आवयोय कुच लावपा आहाय. जाल्यार आयज एक निचेव घेवंक जाय. बाबा हांव एक आवय एकचारान घरांत बरे भशेन जियोया. द चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आमी भायर कितलेय हुशार जाय पूण घरांत सुसेग ना. थोडे आपणागे सासमाय आहाय त्यो सुनेको उलयनाय, सुना आहाय त्यो सासमायको उलयनाय, कोण जावयेको उलयनाय, देराको उलयनाय. एक कुटुंबान जियेतात, एक टोटान जियोंक आमकां खूब गरजेचें. आतां सायबीण बाय जातली, हालसां सायबीण बाय जातली. तूं तेंगे वचनाक बाय, आमी तेका उलयनाय. आपरा भुरग्यांच्या मनांत किडे घालतात. एकचार शेजाऱ्यां सोवें, एकचार भावां भयणां सोवें. ही सायबीण भायर कित्याक काडटात बेश्टे घरा खंयचें ना म्हणून पुलाव हाज्यागू.
भायर काडाय आमच्या मदें हो एकचार घडोवन हाडूंक आमच्या मदें संबंद घडोवन हाडूंक आमी हो एकचार आमी करता. जाल्यार आवयो आसात तांणी दे हॅव अ सॉफ्ट कॉर्नर. तांच्यांनी घोवाक समजावूं येता, तांच्यांनी घरांत सुसेग हाडूं येता. आनी बरी शेगुणाची बायल जर तर जाली न्हू, हो तुमचो घराबो बरे भशेन चलतलो, शेजाऱ्या मदें आमचें जिवीत बरे भशेन जातलें. आमी एकचार लोकां मदें आमी सारूंक जाय. समजू एक्सिडंट जालो, एक्सिडंट जाल्यार आमी रोखडी धांवताय, थोडे वेताय कितें करूंक, ती गाडी खंयची एमएची, ती गाडी जेजी गुजराताची, ती गाडी के बेबदे आसतले ते घांटी आसतले ते म्हण मनीस न्हय गाय जायत पड थोडे वयताय आनी बेगीन ती मोटराची नंबर प्लेट घांसताय. एक फावट चोयलो मोटरा नंबर प्लेट घांशीत, हांव कितें म्हणटा आनी कितें मोटरा नंबर प्लेट फातर तूं खंय समजत तें तो मोडक्या नंबर सदीत फातर तेजेर. एक्सिडंट जालो न्हू, तो धांवलो कित्याक मोड लावपाक. एकचार म्हणटा तो साल्वागोर बांदूं, तेका 108 मानून हॉस्पिटलांत व्हरपा न्हू, असले थोडे मनीस आहाय. जाल्यार आवयानो आयज आमी तुमकां मान दिता हांव. जाल्यार हो एकचार कसो सांबाळून आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर सृश्टी चवे. सृश्टी चवे. आदी भुरगीं कितें करतालीं जाणा, आतां भुरगीं सगलीं मोबायलाचेर खेळटाय. आतां भुरग्यां सगळ्या व्हिडिओ गेमी आहाय. मातयां खेळटालीं, मातयांत धाकटे अशें बुरकुल करप, शेत्रांत पांय अशें मातयेक टायम करप, अशें मोटोर मातयान चलयतालीं. एक फावटी हांव कोणागेर गेल्लो आनी हांवें ते बायलेक विचारलें, गॅलरीन रावन तें भुरगें बाबडें पडयता, ती खेळटात भुरगीं शेजाऱ्याची न्हू, गॅलरीन रावन पडयता. आनी तेचे लागीं विचारलें, वाय यू आर नॉट सेंडींग युअर डॉटर विथ देम. नो, वी आर स्टँडर्ड, आवर चिल्ड्रन डजंट प्ले इन माड. बाप रे बाबा, मुत्री खंय वयतली गाई, फ्लॅटांत पुतली गाई, तांकां मातयें वचपा गाई. स्टँडर्ड हे ती गांवठी भुरगीं. आमी तेसो न्हू, वी स्टे इन द सिटी. आमी येयले हॉलिडेयाक मातयांत. हे बाबा एकचार मातयां मेळ जाताय. तांकां तें मेळ म्हणना. मुगे भुरगें टॉयज घेवन खेळटा, मुगे भुरगें बावलें घेवन खेळटा, मुगे भुरगें मोबायलाचेर खेळटा, हॅपी. मातयांत न्हू बाबा, फुडें तो नेचर. घरांत काम करप, घरांत सारून मारप. थोड्यांक बायल मनीस गरजेची घरांत. जे बायलां समजता तें दादल्यांक समजना. बरे भशेन थोडे दादले हुशार आहाय, बायलां बरे हुशार आहाय. थोड्यांक बरे भशेन साने मारूं. बायलांक 2 दादले बरे माताय. बरे बाबा बरी झाड रोया, बाबा गार्डन करुया, सरभोंवती खंय केव आसताला, कचरो. थोडी बायल बऱ्यो कोताय, आवय बरे भशेन कोताय, तुमकां शाबासकी, तुम बरे भशेन कोताय. थोडी सारकी भज रे अशी कांय न्हय. गाना खंय गेले हिंग चिकोल, थिंग गेले थिंग चिकोल. बाबा एक सान मारे न्हू बाबा. हें वातावरण, क्लॅनलीनस, ह्या सृश्टीची नितळसाण. आमी कचरो बी खंय घालता, कचरो काडून भायर उडयलो. आमी मोटरान खंय गेलीं, कितें पिलीं, काडलीं भायर उडयलीं. आमी भुरग्यांकूच उडयतात भायर, म्हणजे आमी वायट देख दिता. कित्याक म्हणटा भायर उडयताय म्हणून दादले चलयताय न्हू, दादले खंय वताय, फाटल्या बायल खंय भायर उडयताय. जाल्यार हें वातावरण आमी मेळ्ळें कितें करता तें जाग्यार घालूंक. आमी देखून सगलीं हो सृश्टी बरे भशेन सांबाळूंक, कितें पाड आसा तें जाग्यार घालूंक, एक कागदाचो कुडको पडला तो जाग्यार घालूंक आमी वावुरची गरज. जाल्यार बाबडी हो पयलो पावंडो आमी एकचारान जियोंक. दुसरो पावंडो जावन आसा सौभाग्यलीपणान जियोंक. आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता कशे भशेन जेजू सौभाग्यलीपणान जियेलो. जेजून एकल्याच्यान हो वावर करूं येतालो, बट जेजू तसो करिना. जेजू दुसऱ्यांचो सांगात घेता. जेजू आपणाक विचून काडटा, 12 शिसांक विचून काडटा. देवान कडेन जेजूक सारको 100 आदी आब्राहम बी जियेताले, मोर देन 100 years ताका दवरूं येतालो. पूण तशें न्हय, देवाचें मन सौभाग्यलीपण तो शिसांक विचून काडटा. आनी पळय ते 5,000 लोकांक जेवण दिलें तेन्ना तो लोकां लागीं मागता, तुमच्या लागीं कितें आसा, तुमच्या लागीं मासडी आसा, उंडी आसा, दियात. आनी तो तांचेर आशिर्वाद घालता. तो आपलो वावर एकलो करिना, आपल्या शिसांक धाडटा. पार्टिसिपेशन हो वावर फुडें व्हरूंक. सायबिणीच्याय जिवितांत आमी पळयता हें पार्टिसिपेशन, हें सौभाग्यलीपण ती आदार करता. आपल्याचें कितें हात बोट घालूंक जाय, आपले मावशे भयणीक आदार करूंक जाय, आपले काना गांवांत आदार करूंक जाय. ती आपूण
सोयीम बी वेता आपणांचो हात बोट तातूंत घालून बरे भशेन सौभागिलीपणाचें जिवीत आमी जियोंक पावता. बाबडीनो, सौभागिलीपणाचें जिवीत जियोंक आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक घरांत जियेतना आमी एकामेकाक आधार दिवंक जाय. आनी देव फुडें तुमकां विचून काडटा हें सौभागिलीपणाचें जिवीत जियोंक. गॉड यूज यू ऑल एज द co-creators. देव तुमकां विचून काडटा सौभागिलीपणाक. गो बायलांक जी आल्तारा मुखार एक साक्रामेंत घडटात तांकां विंचता हे आपले रोचनाक हाडूंक. यू ऑल आर द co-creators. गॉड इज द क्रिएटर. तुमी सौभागिलीपणां ताचे रोचणेक जाल्यार देव तुमकां भुरगीं दिवंक सोदता. जायतीं जाणां कॉन्ट्रसेप्टीव यूज करून भुरग्याक जल्माक हाडूंक सोदिनात. देव आपले रोचणेक हाडूंक सोदता. हे आमी आतां काजार जाले, आमकां भोंवपा जाय, आमकां शेप सांबाळूंक जाय, हे आनी नाच कोण गे मोंवतलो आतां कित्याक वील प्लॅन लेटर. पूण देव दिवंक सोदता, तुमी भुरग्याक हाडूंक सोदिनात. जायते फावटी मिसकॅरेज, जायते फावटी मोस्तेपणां करतात आनी मिसकॅरेज करतात, जायते फावटी एबॉर्शन्स करतात. देव तुमकां वापुट्टा तुमचें पार्टिसिपेशन आपले रोचणेक. जायते फावटी आवयो तशें करतात. फादर सावियो मेलबाडो, सावियो ती 16 भुरगीं कोण ही जाल्लें, फादर तुगे माय बरी कापाज मरी, कापाज 16 भुरग्यां मरे बरी पेजाद आसता ती. फुकाणा न्हय बाबा. एक भुरग्याक जल्माक हाडूंक कितले म्हयने? 9 months. She was pregnant for 16 years. फकाणा न्हय ती. तिचें भुरगेपण म्हणटात तें, नवें काजारीपण म्हणटात तें, शी वॉज ऑलवेज प्रेग्नंट. फादर सावियो म्हणटालो, खरेंच म्हजी आवय कापाज देखून आमकां 16 भुरग्यांक जल्माक हाडली. आतां कितलीं भुरगीं? 1-2 भुरगीं, आनी नाकाय ती आनी आनी समजूया कोण एकलो तिसरो जालो जाल्यार आनी चुकोन जालो म्हणटाय साईबाबा कश चुकोन, बोर्न बाय मिस्टेक. अरे बापरे, कितें मिस्टेक जावपाक? मॅथ्सू 2 घालपा तो 3 घायला. जाल्यार देव तुमकां रोचना दिता. आपली रोचना तुमच्या ताब्यान करता. आतां पयलीं स्कॅनिंग कोताय, पयलीं चोयताय, अरे बरें जावपाना एन डिफेक्टीव जातालें, मान उडयल्या बरो. दोतोर सांगता, बाबा तुमी एन डिफेक्टीव कोण आहा? हे कोण ना, चल एक मान उडयलें. दोतोरानय पयशे गेले. जायते फावटी सौभागिलीपणान देव तुमकां आवय जावपाचें देणें दिता, तुमी बायटे फावटी नाकारतात. जायते फावटी आमकां एक भुरगो जालो समजा, स्पेशल चायल्ड, एक देणें. हांव जाणा एका कुटुंबांत 2 जाण भुरगीं, तांचो व्हडलो भुरगो तो स्पेशल चायल्ड. जायते जाणांनी सांगलें, तुमी स्पेशल चायल्ड, एकान कोण सांबाळटो गा म्हूण. पूण मागीर ताका आनीक भयण जाल्या, तेमी सांबाळला. पूण ते भयणीहून हो मोगाळ. तुमी पळयला स्पेशल चायल्ड कितली मोगाळ, कितली दयाळ ती, काय बरी तांचे गूण. जाल्यार आमकां एक स्पेशल चायल्ड मेवलें जाल्यार आमी बेजार जावंक फावना. ओ मोग, वी कॅनॉट, शूड नॉट डिस्क्रिमिनेट एमांग आवर चिल्ड्रन. 4-5 आहाय म्हणटा, थोड्यांगे मायंगे म्हणून अमको पेट आसता, थोड्यांगे पायगे म्हणून अमको पेट आसता. हेर भुरगीं चोयताय, मुगे मामी तेका बरी कोता, म्हाका तितू बरी कोना. नेवर डू इट. द ग्राज भुरगीं घेवन रावता. आवया तुमी, तुमकां भाग मेवला घडये 4-5 जाण भुरगीं तुमचें आसात, सगल्यांक सगळें एक सारको मोग दाखयात. सगल्यांक मोगान तुमी लेखूंक वावरात. व्हडल्याक कोत्तात तशें दुसऱ्याकूय करात. एक सारकी मोग. आमचो सौभागिलीपणान जिवंक आमची जाणटीं आसात, घडये ती अंथरुणार आसात, तांचो बरे भशेन कुयदाद करात. मोर्तोच मेळना, पूण जिवी आसतना सौभागिलीपण. म्हजो वावर सेजाऱ्याक म्हज्यान आदार दिवं येता, गरीब आसा, शिकोवंक जायना, तेजे लागीं घडोना, शिकोवंक सोदता, बड्डे आसा, कितें ओकेजन आसा, सौभागिलीपण. हांवूय कितें आत उबारून तांकां दितलो. कोविडाच्या वेळार जायते जाणांनी असलें सौभागिलीपण पाळलां, दुसऱ्यां सवें हो सहकार दिला. सौभागिलीपण कुटुंबान, सौभागिलीपण आमच्या समाजान दी वायट दोशीर पावल्यांत आदार करूंक, तांकां कुरपा दिवंक. जायते जाण ट्युशनाक येतात,
ट्युशनाक येताना गरीब आसा ताजें एक ट्युशन घेवन ताकाय बाबा आदार दिवंक आनी भशेन म्हजेंय पार्टिसिपेशन आनी सौभागिलीपण पवित्र सभेंत हांव जायते जाणांक आवयांक शाबासकी दिता, खरेंच दिता. ऑल्टर सवरांक आवयो येतात भुरग्यांक घेवन, थोडी रावतात, थोड्यांक कोण्यांक पावयतात, पूण येतात. जावं हे दिसांनी हांव पळयतालो आमची भुरग्यांची प्रॅक्टीस जाताली, आवयो तांकां घेवन येतालींत. मान तुमकां, कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक हें पार्टिसिपेशन तुमच्या भुरग्यांक इगोर्ज मातयेन ल्हानूच आसतना तुमी मिसोड करतात, दोतोनी घेवन येतात, जावं मागीर घरा वचून परतून तांकां हाडूंक येतात, तुमी रावतात जाल्यार हो तुमी वावर करतात इगोर्जेचे पासत. हें पार्टिसिपेशन देवान तुमच्या आशिर्वाद घालचो. आनी आमची कॅटिकिस्टांय आमच्या संस्थेन आवयो आसात, काय बरो आयज बरे प्रोग्राम हो फकत कॅटिकिस्टांचो न्हय, हो फकत दोतोरीच्या भुरग्यांचो न्हय, तितूंत आमचे यूथ आसात, तितूंत आवयो थोड्यो आमच्यो समुदायाचे फुडारी आसात, पॅरीश कावन्सील, सगळे एकठांय जावन हो समारंभ करतात देवा कारगां. जाल्यार बाबडी न्हू आमच्यांनी कसलोय आदार करूं येता, दुसऱ्यांक पावूं येता. तुमी बी पळय तुमच्या उदारपणान आयचे परबेक जाय तें दिलां. नोवेनाच्या दिसांनी परबे दिसांनी फुलां, चॉकलेट्स, दुडू दिल्यार, सौकार दिला. हें सेलिब्रेशन आमचें, माय आमची, वी ऑल्सो पार्टिसिपेट, हें तुमी केलां. आनी तिसरे सुवातेर जावन आसा मिसांव, जेजूचें मिसांव. हांव तुमकां मनशांक धरता तसले कारवी करता. ही केम विथ अ मिशन. आनी हें मिशन ताणें आपल्या शिसांच्या हातान दिलें. गिव द बॅटन टू द डिसायपल्स टू कॅरी ऑन द मिशन. आनी हो वावर जेजून एक बरो मिशनार कसो, एक बरो देखीचो फुडारी कसो जिवंक दाखयलें आनी हें मिसांव शिसांच्या हातान दिलें. सायबिणीनूय तेंच हें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजू स्वर्गार गेले उपरांत ती शिसां बराबर रावली. हें मिसांव आपणाक जबाबदारी दिल्या. हें मिसांव म्हज्या हातान घातलां, म्हाका आवय कशी नेमल्या ह्या आख्या मनशाक कुडाक बरे भशेन सांबाळ करूंक. ती घरा बसून रावंक ना, ती आपूण एकली रावंक ना, ती शिसां सांगाताक रावली. हें मिसांव बरे भशेन फुडें व्हरूंक ती समुदायेंत, ही ल्हानशी समुदाय ती 12 शिसांची, तांचे बरोबर आपूण रावली, तांकां सांगात केलो आनी हें मिसांव तिणें फुडें व्हेलें. जावं बेटे वरवीं, जावं एलिझाबेथीक भेट करून, काना गांवांत थंय भेट करून हें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. भावणीनो, हें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक देवान आपयल्यान थ्रू अ बॅप्टिजम. आमकां बावतिजमांत वरवीं आमकां हें मिसांव, आनी हें मिसांव आमच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर हें मिसांव बरे भशेन जियोंक तुमकां हो काजाराचो साक्रामेंत फावो केला. बरे भशेन एकामेकाक मान दिवंक. पळय सुवातेर आमी पळयता सायबिणीच्या जिवितांत सायबिणीक आपले घोवाक मान दिलो, घोवान सायबिणीक मान दिलो. तो तुका गुप्ती सोडून दिवंक चिंतालो, पूण तिका लॉस जायना जावंक. पूण ही देवाची येवजण कशी बांदून घेतली आनी ही देवाची येवजण कशी बांदून घेवन तिचो रेस्पेद ताणें सांबाळ्ळो. पळय तो हिंगा 12 वर्सांचो आसतना देव मंदिरांत रावलो तेन्ना दोगांय सोदूंक गेलीं. आमकां मिसांव दिलां, आमकां जबाबदारी दिल्या, ह्या भुरग्याक आमच्या ताब्यान केला, आमची जबाबदारी. आनी जेजूय कसो आपल्या आवय बापायक घालती रावलो. बाबडीनो, कुटुंबांत आमकांय हें मिसांव आसा. देवान आपली रोचनां तुमच्या ताब्यान केल्या. पयली सुवातेर तुमी घोबायलां आसात ती तुमी सारकीं आसूंक जाय. एकामेकाक फावो तो मान दिवंक जाय, एकामेकाक फावो तो रेस्पेद दिवंक जाय. हिंदुवान पळयलां न्हू तुमी, हिंदुवान त्यो बायलो न्हू आपल्या घोवाक नांवान उलकोनाय, आमगेलो म्हणटाय. आमगेल्यो न्हू, इशेंत, रुजार, हिंगे, अरे बेर जाला कितें रे, नांवान उलकोताय. तुमी कोताय आसतली न्हू, तुमगे घोवांकू नांवान उलकोताय. हिंदुवांगेर ना द रिस्पेक्ट. तो कितेंय जावं, घोव तो म्हजो, तो तांकां ती रेस्पेद दितात. हांव म्हणिना तुमी तुमच्या घोवांक तुमच्या बायलांक रेस्पेद दिनात म्हणून दितात, बट यू हॅव टू गीव. बाबा म्हजो घोव तो, म्हजी बायल ती, बिश्टी न्हू ती, कोटांतू न्हू ती साक्रामेंता घोव, साक्रामेंता बायल. बेटर हाफ, बेटर हाफ तो घोव हाफ आनी बायल हाफ, बेटर हाफ, दोगांय एक जाताय. आमगे आनी सिस्टरींगे जिवीत बरें, आमी एक जीव सदाशिव, पूण तुमचें न्हय. म्हजो घोरकार आसा, म्हजी घोरकान्नी आसा,
एकामेकाक मान दिवन सायबीण माय जेली एकामेकाक हो मान दिवन जिवंक जाय. जायते फावटी आमी उलो मारता भुरग्यांचे आवय बापायक उलो मारता गो सांगात दिनाय तूं वस चेड्या घेवन तूं वस ते कितें सांगताय तें आयकन यो मागीर एश कित्याक गेलें तुवें तें कित्याक सांगो ना तुवें गार सो शाबत सांगताय थिंग थिंग न्हय. त्याच फावटी आमी मिटींग कोताय दोतनी भुरग्यांची पेरंट्स आहा पळयताय भोव थोडे दादले येताय दादल्यांकूय शाबासकी थोडी बायल आहाय त्यो दादल्यां धाडाय आपूण घरा रावताय जाल्यार आवय म्हणो तुमी आनी घोवानो हो तुमी सांगात तुमच्या पुतीनी दिवंक जाय. सगल्या कामांनी सगल्या वावरांनी हो सांगात तुमी एकामेकाक दिवंक जाय. हो कुटुंबांत हो सांगात जो तुमी एकामेकाक दितात तुमचें जिवीत येशवून जावंक पावतलें. कांय बरी बायलो चडश्या जम्यांनी बायलोच आसात दादले आसल्यार बरें जाल्यार ह्या समुदायांनी भितर सरूंक समुदायांनी चडश्यो बायलोच दिश्टी पडटात जाल्यार हो संवकार दादल्यांनी दिवन समुदायांत एकठांय जावन एकामेकाचें मन समजून घेवन आनी हो आमचो समाज बरे भशेन बांदून हाडूंक आमकां सायबीण माय आदार दिता. जाल्यार आयज हे मिसांत वांटो घेतना आमी 3 वाजता दर एके आवयक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज पांय मांयचे वरवीं भुरगीं जल्माक काडल्यान भुरग्यांनो सदांच आवया बापायक विस्वाशी रावात. तुमच्याहून शिकलेली तिनू जायत तुमी घडये अदीक शिकल्यान जायत पूण तांकां अणभव आसा केन्नाच मांयचेर हात तुकल नाकात. भुरग्यांनो जो मान तूं मांयक दिताय तूं देवाक मान दिताय तूं सायबिणीक मान दिताय जाल्यार आवयांनो तुमचे रेस्पेतान तुमी जिवचें सायबिणीचें देखीन वाडचें. आमी सगलीं क्रिस्तांवां कशीं जेजूच्या पावलांनी चलोवन एकचार सुभागिरीपणान मिसांव जिवंक आदार मागुया. सगलीं बी रावया. ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. धर्माच्या वडिलांनी आपले आपोवणे सेवा दिवंक म्हूण वळखून घेवंक आनी हे सोत दर दिसाक आपल्या जिवितांत थिरावंक आनी एकवटाचो समाज बांदूंक तांचो हुस्को जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कोर काकूट कोर. राजकारभाराची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलो फायदो आनी आपलें बरेपण फाटीं दवरून आपणाक विचून काडलोले पोरचेच्या बरेपणाचो हुस्को दवरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची आमचे कुटुंब जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर थीर गोट करून एकामेकाच्या एकवटान जिवन दुसऱ्यांक बऱ्या संबोधीत जिविताचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कोर काकूट कोर. आमच्या समुदायांनी सहभागिलीपण दिसून येवन एकामेका सोबे हुस्को आनी मोग निर्माण जावन दुसऱ्याचें जिवीत अर्थाबरीत करूंक देवाची कृपा जण एकल्याक मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी
कशे आमी एकचारान ही परब समोरमता हे परबेचो फोल कसो हे आमचे फिरगोचेन आमी सहभागिलीपणान जेजूचे मिसा फुडें व्हरूंक आमकां खरोच ती कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. पोंबोकड बापा ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार उबारल्यान तूं स्विकार कर तेच क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्व पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बोमोगळ बापा व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वोंडावण्यांतली निवारूंक दिसान दीस अदीक पवित्र करूंक आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूंक हें आमी मागता तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आमची कडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकांठव तुका वंदितव तुजी किर्ती परगोडटव.
आपल्या कांकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनीक सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताजे उदेशेन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकांटात. तांची संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय तुका सोयसोय सर्वेस्पराचे navieta taka soy utsorgi tuka soy utsorgi tuka soy tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनीक खायात, ती म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरींचे फणजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgotuja तुझ्या कुसा आणि पूर्ण जीवन पोळा वरवी तुवें आमकां सोडून सगळ्या संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्री उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे म्हाका रिवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सुमिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विश्रांतले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फलतनरी आमच्या गोंवळी बापान सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कोर, तांकां तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवर मरी देवाची माई संगतीचो पोती भाग्योन जुजय भाग्योन धरून वता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान भाग्योनचे वाज आनी रुय भोगता बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर, तेच क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. T'oc Jezu vorvim, T'oc Jezu सांगता, T'oc Jezu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा
सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससना. सायबिणीन आपल्या पुताची देख घेवन एकवटान सोबागिलीपणान आनीक मिसांव पाळून जियेली. आमी तशेंच करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बोरी क्रिस्तांवां कशीं सायबिणींची भुरगीं कशीं जेजूची पाटलावदारां कशीं जियोंक आदार मागून म्हणया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त येण्याक आमी बरोवशेन उत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार ककलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान आनी कुशालकायेन जेजूची शांती दियात. ओचिवो जेजू एकचारान सोबागिलीपणान आनी मिसांवान आपलें जिवीत सारून ताची आवय ह्याच जेजूच्या पावलांनी चल्ली आनी आमी चलोवंक होच जेजू आमकां पावलो. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Sopun mogace, Jesuce moro. Budiaci modni, Pava bojnaci, Istakotici, Coraci zoma, Budiaci modni, Pava bojnici, Istakotici, Coraci zoma, Kacici patni, Kusarmolole, Novia corace, Jesuce rogo, Kacici patni, Kusarmolole, Novia corace, Jesuce rogo. दिन वासनेचे मागणे मोगळा बापा आयच्या ह्या दिसा खातीर तुका आमी आर्गां दिता तुज्या पुता जेजूक आमी आमच्या काळजांत शेवला देखून तुका आमी दिनवासता बापा तुजो पूत जेजू ह्या संवसारांत येवंक ही तुजी खुशी जाली आनी ह्या संवसारांत येवन आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडून सासणीक जिवीत दिवंक ताणें आपल्याच जिवाचें बलिदान केलें ह्या जेजूच्या व्हडत्या बलिदाना पासत बापा तुका आमी दिनवासता जेजूच्या आसण्या पासत ताच्या व्हडत्या मोगा खातीर आमी तुका बापा मोहिमा दिता आनी उपकारी तशेंच दिनवाशी काळजांत गायन करता प्रार्थया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसाक जल्मल्ली भाग्यवंतांकवर मरिया आख्या संवसाराचो बरोवसो आनी मनशांचे सोडवणींचे फातें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोषपुरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा स्वयंबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक
बाबार्थान ताका आपलो सर्वंडार म्हूण ओळखून घेवंक आनी ताज्या एकवटान सदांच जिवंक समेस्त मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी मातशें बसुया. बाबा म्हणिनो आमच्या रेव्हरंड डिकन एशलिफाच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान देव संदेशकारांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत सायबिणीच्या जल्माची परब हांव उडयता. सायबिणीचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद तुमकां फावो जावंक आमी मागता. हॅपी फेस्ट. तशेंच हांव कितें भशेन शाबासकी दिता आमच्या देव संदेशकारांक जाणी जायतो भार घेतला ही परबेची मांडावळ बरे भाशेन करूंक आनी आख्ख्या नोवेनाच्या दिसांनी आमची देव संदेशकारां जायतीं वावुरल्यांत आनीक जायत्यो कारभार ताणी घेतलो. दर एका देव संदेशकाराक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे तिनूय कॉयर आमचे डॅफनी आनी तेजे पंगड जो आयज आसा आनी 3 दीस नोवेनाक आसलो आमचो जो आनी अलिशा हांगासर येवन नोवेनाच्या दिसांनी वाजोवन गावून आमकां बरे भशेन आदार केल्ल्या खातीर हांव तुमकां दिनवासता. हांव दिनवासता सगल्यांक तुमी आदार केला. दुडू दिल्यात, चॉकलेटी दिल्यात, आल्तार न्हेसोवपाक फुलां दिल्यात आयज आनी हेराय दिसांनी तुमी तुमचो सहकार दिला. जावं इगोर साफ करूंक तुमी भुरग्यां बरोबर कॅटिकिस्टां बरोबर तुमी आदार फावो केला. हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. कितें भशेन हांव दिनवासता आमच्या रेव्हरंड डिकन एशलिफ कित्याक म्हज्या सांगताक तो आसा आमचे फिरगोचेंत आनी जायतो बरो वावर करता. आनीक म्हाका कसलेंच भिरांत कशी ना कित्याक म्हाका पातकूर ना पण तोच म्हाका एक पातकूर जाल्ल्या भशेन सगलो सहकार दिता. सगल्यांच्या नांवान रेव्हरंड एशलिफ तुका हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सिस्टरींकूय सगलो सहकार आमकां दितात. जावं इकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमकां नोवेनाच्या दिसांनी हांगा कुमन्यांव दिवंक आदार करतात. आनीक सगल्यांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आमचो भाव येवलोज ताची भाची एनसी आनीक फिनोशकाय आदार दिताले तांकांय हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे सांगिस्तांव आसात, आमचो झेवियर आसा, आमचो आंतोनी आसा, जायते बरो वावर करतात, ओगेपणी वावर करतात आनी तुमी सहकार दितात ताका तांचे बसत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फाब्रिकाची कमिटीक आमचे सगळे कॅटेकर आसात तांकांय आमचे दिनवास. बाबडीनो फाल्यां आमी सायबीण भायर काडटा आनीक मागता 4:30 वरांचेर सगळीं इगोर्जेंत एकठांय जावंक. जे 7 वाड्यांनी सायबीण वेता तांणी सगल्यांनी एकठांय जावंक. आमी एका सायबिणे बरोबर 3 मागण्यांच्यो रिती तयार केल्यात आनीक एक किरीत भशेन आमी मागण्यांची रीत तयार केल्या. ज्या घरांत पिडेंत आसात आमी कुमण्या वाडटा घोडे हालीं जायतीं मरना जाल्यांत कुटुंबांत त्या घरांत ही एक मागण्यांची रीत आसा. तिना मदें जाता जाल्यार ती उजार करची कोश्टान दुखी वेळार म्हण आसा. मागीर आनीक 2 आसात हेर तुमच्यांनी बरे भशेन उजार करूं येता आनी फाल्यां थावन आमी एक 15 मिनटां एक मागण्यांची रीत आनी तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिवन आमी 4:45 म्हणल्यार सायबीण तुमच्या ताब्यांत करतले जाल्यार तुमी फाल्यां सायबीण व्हरूंक हाजीर जावचें. बाबडीनो आमी बेगीन मिस केलां कित्याक आतां प्रोग्राम आसा. आमी 6 वरांचेर कॉमेस करतले. कुमण्या आतां उमाव बी घेता म्हणल्यार आनीक थोडो 20 मिनटां तरी वेतल्यो. 6 वरांचेर आमी आमचो प्रोग्राम आनी प्रोग्रामाक रावचें तुमी कडेन दुसरेच भशेन डिफरंट स्टेज सेटअप पयशे आनी धांवशाय चोयल म्हण आमी स्टेज कितें आदी बट तितून एक्टर कितें करतले ते मागीर गमतले. आवयांत हांवें मागता हो दीस आमी तुमकां भेटयला आनी आमची भुरगीं देव संदेशकारां रावतात तुमकां आवया बरोबर बापूय येवचे आनी सगळीं तुमी आसात तितलीं हाजीर जावचे. आमी तुमचे पोटाचो बंदोबस्त करतले आनी आमी बाय 7 म्हणल्यार प्रोग्राम काबार करूंक सोदता कित्याक तुमच्यो लादायनी आसात आनीक घरांत मागीर फेस्ताचे परबो आसा देखून आनी काडोक जावचे आदी तुमी घरा पावचे आमची आशा. आमी परतून नोवेनाच्या दिसांनी भायर पुरसांव करचें ना पावसूय पडटा आसा तीच सुवात घेवचे आनीक
एक बांकांतल्यान लायन कॅटिकिस्ट आमकां आदार दितली, सगळीं बराबर उठोव नाकात. एक बांका फाटल्यान आमची कॅटिकिस्ट वयतली, कोणें भायर सरचे. भुरगीं आसात तांकां मागता, आनी आवयांच्या हातान भुरगीं आसात तीं ह्या देरांतल्यान सदांच भायर सरतलीं. त्या देरांतल्यान ह्या भुरग्यांक आमी स्विट्स दवरल्यात, आनी हेर व्हडलीं आसतात तांणी उमाव घेवन इगोर्जींतल्यान ते वटेन सायडींतल्यान भायर सरचे. आमी तुमकां स्नॅक्स सगळे हॉलान दवरलेले आसात. आनी हांव तुमचो वेळ घेना. समजता तुमी बरे भशेन मांडावडीन मिसांत वांटो घेतला, तुमी प्रोग्रामांत आसतलीं म्हणून. काळजांत देव बरें करूं. फादराची उतरां मोजी करून तुमकां सगल्यांक आयच्या मारीच्या जल्माची परबी दिता. म्हणलोलें आहा दिनवासता ताच्यान आपणाकूच दिनवासूंक जायना. फादरान सगल्यांक दिनवासले, पूण ताणें आपणाकूच दिनवासूंक ना. पूण हांव ही संदी घेता आमच्या पादविगाराक दिनवासूंक, फादर रॉकलिन डिकोस्टा, कित्याक नोवेनाच्या दिसांनी आनी हेर दिसांनी आपलो सांगात आनी सहकार सदांच आमकां दिता. मिसाची मांडावळ बरें प्रवचन करूंक जावं बायले पाद्री आमकां देवाच्या उतराची मोडणी करूंक ताणें आमकां ह्यो बऱ्यो संद्यो दिल्यो. आनी भुरग्यांक भोव करून जाता तितलो आदार दिवन ही नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच परबेच्या समयार जायतो तो भावरी वावुरला. देखून हांव ही संदी घेता आमच्या सगल्यांच्या नांवान फादर तुका दिनवासूंक, आमची काळजाचे कोलायकतावन दिनवासतांव आनी तुका सदांच बरें मागतां. देव बरें करूं. उबी रावया. निमणो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बागेवन तांकवार मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक. अंकवार मरे उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूंक. आयज अंकवार मरीच्या परबे दिसाक तुमी संतोश करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूंक आनी आमचे अंकवार माईचे मजतीन सास्तांच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूंक. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचें सवें सदांच आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Hasti